गोमंतक टीव्हीच्या इलेक्शन स्पेशलान हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी आमी आसात मडगांव म्हणलें की साश्टीचें एक हब. Why should it not be linked to separatists? He was raising a different issue, But which yes, somehow, wrongly yes, correct. There is a lobby in Goa and that sits in Portugal that talks about Goa not being liberated by India. लोकशाहीची थट्टा करता, लोकशाहीचो खून करता, लोकशाहीची चोरी करता. कित्याक जेन्ना मायनिंग कन्सेशन जाय आशिल्ली तेन्ना कोर्ट ऑफ जस्टिसान वचून म्हणलें की एनेक्सेशन हें भारतानूच म्हणलें हें एनेक्सेशन. Look at an area like Betel Batin. Look at an area like Betel Batin. Let me give you an example. Have people sold it? No. One corporate has sold to another corporate and that has been converted 1.44 lakh square meters. आम्ही आयज म्हणटा की वेळीप गांवकर आनी गावडे हे भूमिपुत्र. आयज ह्या भूमिपुत्रा कडेन कितली % गोंयची जमीन आसा? साऊथ कॅन्डिडेटान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, माय ओपिनियन इज चीफ मिनिस्टर्स ओपिनियन. सो आनी आवाजान उरलो ना. तुम्ही डेव्हलपमेंट म्हणटा, लोकांचे कितें जमत आसा ते तुम्ही पहिला टेक द पीपल ऑफ गोवा इन कॉन्फिडन्स. तुम्ही गेले, सोनिया गांधी गेली राम मंदिरात, राहुल गांधी गेलो, जाय तेन्ना होती. Election Special Mega Debate only on Gomantak TV.